छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्याविषयी कसलोच वाद ना. या पुतळ्याची कोणाकूच आडखळ जायना. पुतळ्याच्या उक्तावण सुवाळ्याक आपणे दिवंक नाशिल्ल्यान भाई नायक हांचो अहंकार दुखावला. देखून ताणें धर्मान फूट घालपाचो यत्न करचो न्हय अशी शिटकावणी विनायक वळवयकार हांणी दिल्या. प्रत्येक वेगळ्या पेपराचेर वेगळे आर्टिकल येयला. एक पेपराचेर येयला की रुमणावळचे लोकल्स आसा तेंच्यांनी एग्री केलो शिफ्टिंग करपाक. हे अशें केन्नाच जावना. शिफ्टिंग करपाचें आजून प्रपोजल आमी एक्सेप्ट करूना. कारण मारुती देवळा जो दीपस्तंभ आसा, दीपस्तंभा सायडीन जो आमचो संभाजी महाराज इन्स्टॉल जाला फेब्रुवारीन, पालखी व्हरपा खातीर जवळपास 2.5 मीटर जागो ऑलरेडी आसा. तुमकां मुद्दाम हांगा प्रेस घेवपाचें कारण हेच की भायर रस्त्यार रावन कांयच कळना, पण आमी प्रत्यक्ष त्या जाग्यार आयले आहेत आणि हो पाथ जो आसा तो क्लियर आसा म्हणून तुमकां दाखोवपा खातीर धाडलो. एक स्टेटमेंटार पेपराचेर सांगता की हो आमी एग्री केले आनी शिफ्टिंग करपाक रेडी आसा. पण शिफ्टिंग करपाक न्ही, हेज्या पयलीं तेंच्यांनी लेटर दिल्ले स्ट्रक्चर शूड बी डेमोलिश. म्हटल्यार आमचो महाराज आसा पळय तो इलिगल स्ट्रक्चर तो डेमोलिश जावचो म्हणून तेंच्यांनी सांगलेले त्या टायमार. आणि आमच्या पंचायतीन पुलीस स्टेशनार कलेक्टराक सगळ्याक लेटर जाले, सगळ्या मिनिस्टरांक आनी खंयच्या आमदारांक मेळून येयलो आनी हे मोडपाक जाय ताजो असो विशय आशिल्लो. पण सगळ्या गोंयकारांक हांव एकूच सांगपाक सोदता, आमी शिवप्रेमी, आमचे देव, आमी एकूच धर्माचे, आमी आमच्या देवळाच्या विरोधात केन्नाच ना. हो जो बेश्टो गोंयभर जो वातावरण केला पळय फक्त मिसगायड करता. हो एकूच मनीस आसा तो एका दिसता कितें आपल्याचो बापूय मिनिस्टर आशिल्लो म्हणून तो तेजो फक्त इगो हर्ट जाला. कारण तेका आमी ज्या टायमार आपोवपाक जाय आशिल्लो त्या टायमार तेका आपोवना इनॉग्रेशनाक, म्हणून तेजो इगो हर्ट जाला आनी तो सगळी मशिनरी आतां यूज करता आनी लोकांक फक्त मिसगायड करपाचे ट्राय करता. तेणें स्वता हो आमचो भगवा फ्लॅग आमी चडयल्लो, तेणें स्वता आपल्याक इन्वायट करना म्हणून तेणें स्वता देंवयला. आनी कितें सांगला खबर म्हाका फोन करून सांगला, तुमी आपल्याक लेटर करा, आपल्याचे परमिशन घ्या. परमिशन घेतकूच तुमकां हांव परमिशन दितलो फ्लॅग चडोवप काय ना. तो तुमी एकूच सांगा, आमचो भगवा फ्लॅग व्हडलो काय हो जो तुच्छ मनीस आसा पळय तो व्हडलो. तुमी एकूच विचार करा. अरे भगवा आमचो धर्माचो प्रत्येक भगवा आनी धर्म सगळ्यांक वयर. खंयची जात पात भेदभाव ना करता आमी धर्माच्या रक्षणा खातीर आमी हांगा उबे रावल्या आनी लोकांक मिसगायड करचे न्हय म्हणून हो आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतला.